इट्स दॅट टाइम ऑफ द इयर आणि अख्ख्या गोंयान सद्याक प्रत्येक जण क्रिसमस मनयतात आणि माझ्या फाटल्यान तुम्ही कॅरल्स जे ऐकता दॅट इज गोवा रायट नाव. अँड हांव सांगतना सुद्दां काटे उबे येता कारण हे फेस्टीव सिजन पळोवपाक पुराय भारतांतल्यान आमच्या गोंयान लोक येता. आणि फक्त क्रिसमस न्ही तर न्यू इयर पर्यंत गोवा हे सगळे फेस्टीव मोडान आसता. पूण हे फेस्टिवल आनीक भारतान किंवा भारता भायर पावोवपा खातीर एक फेस्टिवल जाता आमच्या गोंयान ते म्हळ्यार पर्रा हांगासर. आणि कलंगूटचे MLA मायकल लोबो तांच्या अध्यक्षते खातीर हे कॉम्पिटिशन जाता ते म्हळ्यार फेस्टिवल ऑफ स्टार्स. सर सगळ्यात पयलीं थँक्यू फॉर दीस बिग फेस्टिवल अँड 10 वर्सां तुमी करताय. सो वॉट यू हॅव टू से सर? Say it is only bringing people together. This festival unites people. Festival of lights aso Diwalik and festival of stars. People from across Goa make stars in their house eco-friendly and bring them here. So this is nothing but bringing people together from different parts of Goa. Locals come for carol singing. So this becomes a festive mood to bring in the Christmas. Christmas येता 25 तारीख डेट पूण क्रिसमस येता 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 म्हणून सगळे तयारी करप. मेन रोडाचेर आमी डेकोरेशन करता तेजे भायर लोकांनी सिरियली घातल्या म्हणजे आपले सिरियली घातल्यो म्हणजे हो स्ट्रीट बरो जावचो हो बरो स्ट्रीट डेकोरेट जावचो म्हणून लोकांचें कॉन्ट्रिब्युशन खूब आहा. आनी आमचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर दीस वर्ल्ड्स लार्जस्ट फेस्टिवल. आणि द फिलींग ऑफ क्रिसमस जो जावन आसा फेस्टिवल ऑफ गिवींग जाता तितलो आमचो मोग आमचो भितर जो उजवाड जावन आसा आनी आमचे भितरले बरेपण जें जावन आसा दुसऱ्यांक दिवप ह्या फेस्टिवलांतल्यान आमी शिकलेले आसा ल्हानपणांतावन. First of all, I would like to wish all my Goans, everyone, a Merry Christmas and a happy New Year. May our Lord bless us all with good health, peace of mind and happiness. आणि लोकांचो रिस्पॉन्स म्हणटा ते ऑल द पार्टिसिपेशन and what we as politicians, what we as elected members have to remember that we are in power as long as people elect us. We have to be the Mukhya Sevika. We have to be at the service of people. Whether people elect us next term or no, but for these 5 years आमी आमच्या कोसियसान सांगूंक जाय बाबा you served your people with all your might. This is what it has to be. The festival is about spreading love म्हणजे मोग. आणि at this time where the Christmas is coming in, it has to be like also forgiveness. जे कोणाचे मातशे कोत्र आसता शेजारी भाव भावा कडेन उलयना, भयण भावा कडेन उलयना, आवय चेड्या कडेन उलयना, सून सासूमाय कडेन उलयना, हे सगळे फॉगीव करून एक कडेन रावचे आनी आदले कितें जालां तें इसोरचें हे इम्पॉर्टंट आहा. आकाश कंदील स्पर्धा आसत किंवा आज ज्या तरेन स्टार कॉम्पिटिशन ताणें करून दवरलें हांगा इज व्हेरी गूड. हांव ताका कॉन्ग्रेट करता आनी सगळ्या कलाकारांक जे आर्टिस्टांक कारण म्हाका दिसता जेंच्यांनी जज करप सुद्दां म्हणल्यार डिफिकल्ट. कोणाक बक्षीस दिवप हेंच कळपाक मातशें खूब डिफिकल्ट आसा. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे हांगा कॉम्पिटिशनान भुरग्यांनी भाग घेतिल्लो आसा तेंचे हांव कॉन्ग्रेट करता. तुम्ही केल्ले स्टार तुमकां याद आसा सर? फर्स्ट टायम बीन केल्ले? आमी म्हाका दिसता 5 वर्साचो आसतना आमी स्टार करपाचो प्रयत्न केल्लो. आमचो डॅडी करतालो ताका हेल्प करप आनी आमी आमचे ओन स्टार करप. मान वचोन कातरप, मान बांबू कातरप एक आनी एक बांबूचो 2-3 स्टारां करप आनी ती घरान फोळी हाडप म्हणजे फोली व्हायट कलर फोली हाडप आनी त्यो दसोवप आनी ताका मातशें भांगाराची ते एक हे लावप. तेन्ना भांगाराची मेळोवपाक खूब डिफिकल्ट जातालें, म्हापशा वयचें पडटाले आनी ते पयशे पडटाले ताका. सो आमी पळयताले कोण आमकां दिता जाल्यार शेजारी बीन वा एक फूल गोल्डन कलर ती ताका लावप व्हायटाक बॉर्डरीक. पूण तुमी केन्ना अशें स्कुलान बीन? The days when all the boys and girls and the elders used to make stars together. So people had forgotten this tradition. So now we are reviving this tradition not only for star, also for Akash Kandil, for Diwali. As these festivals come closer, whether it is Christmas, whether it is Diwali, whether it is Ganesh, जाता तितल्या लोकांक आदार करप. This has to be the aim of each and every individual. We have to start
विथ आवर नेबर्स. आम्ही सरपंच पासून असताना आमच्या वाड्यातले कॅरल्स वाड्या ग्रुपान वयताली बट नाव आय एम लिटल बिट बिझी. दीस इज द टायम ऑफ क्रिसमस सो लेट्स सेलिब्रेट. 10 वर्सां कंप्लीट जाली. नेक्स्ट इयर नवीन कितें मेळटलें आमकां पळोवंक? नेक्स्ट इयर आमी सांगला की प्रत्येक पंचायतीन आमी वचप. आमचे मेंबर्स एडविन लोबो आनी तेजी टीम वचप आनी पंचायतीक रिक्वेस्ट करप की तुमी तुमच्या मेंबरांक सांगा लोकांक 100 स्टारां करा म्हणून. 186 पंचायत आहा. जो तर ते 100 स्टारां करीत जाल्यार कितली स्टारां जाली ती पळय. ओके. अशें आमचो प्लॅन आहा की प्रत्येक पंचायतीन 100 स्टार्स करीत म्हणजे लोकांक तेणी सांगून 100 स्टार करीत जाल्यार 186 पंचायतीचे कितली स्टारां जातली. 18,000 प्लस स्टार. सो अशें आमी प्लॅन केला. लायतले खंय सर? तेका आमी हिंगासून आमच्या आतां काणका पासून पावल्ले आमी. काणकासून म्हापशा व्हरप बल्ब घालीत आनी हिंगासून अप टू कलंगूट वचप. म्हणजे फ्रॉम पार्रा आमी आतां अप टू नागवा वचप. नागवासून कलंगूट वचप. सो हे सगळे आमी करूंक शकना. हे सगळे भुरगे जे आमचे आहा 150 भुरगे आहा आमचे. शिवराम पार्सेकर, प्रदीप मोरजकर, एडवोकेट आमचो संदीप बाकीचे सगळे आहा. तांकां सगळे तेणी आनीक भुरगे एक्टिवेट करप. आरपोरा नागवाचो पंचायत मेंबर्स तेंचे भुरगे एकठांय करप. कलंगूटचे भुरगे एकठांय करप आनी तेणी ते फेस्टिवल लांब करप, लाँग करप. स्टारां हिंगासून कलंगूट, हिंगासून म्हापशा. नारायण साळगांवकर कलंगूटसून येयला. हे आतां सद्याक 4 वर्सां, ह्या म्हाज्या आतां 4थ्या वर्सांगा. हितूनात आमी हे लायल्या पळय, ही सनफ्लवरां जीं फुलां आसता तेचे ते मदले आसता पळय ते सुकोवन हे केलां. हे आहा ते तिकेच्या काटे, तिकेच्या झाडां आहा पळय तेंच्या काटे. मागीर ते नाशणे लायला, मागीर मूग आनी ह्यो आतां ह्योय केल्या पळय मुर्ती भितरली ती हँडमेड आमी केली. माझे नाव आसा वैभव माझीक आणि हांव आयला सांकळे पर्याच्यान. आतां एकाच म्हाका कमीत कमी 3-4 वर्सां जाली हांव हांगा हेंच्या पार्रा पंचायत स्टार कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट करता. सो हे म्हाजें 4th वर्स. एक कमीत कमी 1 मंथ तरी लागलो. हय, कित्याक बारीक बारीक डिटेलीन आसता न्हू, सो ते बारीक बारीक पळोवचें पडटा. कित्याक बारीक आसता पळय तेकाच व्हॅल्यू आसता आनी जज आसता तो सदांच बारीक कितें काम केलां तेच पळयता. ना, माझे 2 मनीस आहा ते म्हाका हेल्प करता. हय, आमी दिसाची रात करून रातचे लेट नायट न्हिदताले. एक 3-4 म्हटल्यार लास्टचे 10 दीस आनी तेंच्या खातीर अशें जालां हो रिजल्ट मेळ्ळा. माझे नाव साईप्रसाद युवराज हळणकर. हांव म्हापसा कोलवाळेचो आनी हे म्हाजे आतां 5th इयर हांव पार्टिसिपेट करता ह्या कॉम्पिटिशनाक आनी बॅक टू बॅक म्हाका बरो रिजल्ट येयलो. आनी बेसिकली म्हाजी थीम आसली इको फ्रेंडली कॅटेगरीन आसली. सो म्हाजो कॉन्सेप्ट आसलो जे सगळे जिजसाचो जो बर्थ आहा, जे राजा बी येता पळय ते सगळे दाखोवपाक हांव सोदतालो. जे एक्चुली कंप्लीट थिमूच तशी दवरलेली हांवें इको फ्रेंडली. जशी जशी म्हाका क्रिएटिविटी कितें कितें येताली, जशें की लास्ट इयर हांवें एंजल केलेले. सो तो एक मेन कॉन्सेप्ट कसो जाता जो क्रिश्चनाचे हेतूर आसा एंजलचो, तो हांवें एंजल करून डिस्प्ले केलो लास्ट इयर. सो हे इयर मातशें डिफरंट केलेले. जशी जशी आयडियाज येता तशें तशें डेवलपमेंट जाता. आनी कोण हांगा आतां लोक बी येता जे स्टार घेवन येता तेंचे सुद्दां मातशें कितें इन्स्पिरेशन मेळटा. अशेंच न्हू की हांव तेंचें इन्स्पिरेशन घेता, कोण कोण म्हाजें इन्स्पिरेशन अशें घेवन वयता. थोडे जाण येवन सजेस्टूय करता म्हणजे कितें बेस्ट करूंक शकता ते बी. आनी थोडे म्हाज्या मायंडान येता की थोडे अशें आहा की विचारता बी म्हाका कशें करूंक जाय, कितें करूंक जाय. आनी लोक जे सांगता पळय ते पॉयंट वॅलिडूय आसता, कित्याक ते आपले पॉयंट ऑफ व्ह्यून सांगता कितें आसता ते. सो ती आनी एक आयडिया मेळटा. सो आनी एक स्टेप वयर वयता एवरी टायम. मेन थिंग अशें आहा की आमचे जे आतां न्यू भुरगे येयलेले आहा ते कितें करता, डायरेक्ट बाजारान वयता, बाजारानसून घेवन येता. सो ते खंय ना खंय आमची लॅक करता. जे आमी पयलीं हातीन करताले आनी घरान लायताले पळय, एक्चुली ती स्टार्टूच जाल्ले हातीन करपाक, अशें न्हू की रेडीमेड. सो एक्चुली जे आमचे सर मायकल लोबो आहा तेंच्यांनी एक आमची टॅलंट भायर काडपाक
आनी एक आमकां व्हडलो प्लॅटफॉर्म दिलो की बाबा तुमी घरांसून करून हाडा आनी हांगा डिस्प्ले करा. सो एक तो प्लस पॉयंट कहो जे आतां घरांतले भुरगे आहा ते करता स्वता, इवन मायनर भुरगे आहा ते करता. अशें न्हू की स्टार्टिंगूच व्हडलें करूंक जाय, धाकटेसूनच बेज. हांवें सुद्दां ल्हान आसतना स्टार्ट केलेलो, स्मॉल स्टेप घेवन आतां व्हडले करपाक लागलो. तशें युथाकूय खंय एक मोटिवेशन मेळटा की बाबा आपूण ह्या वर्सा केलो, फुडल्या वर्सा एक बरो व्हडलो करतलो कशें. एक अज आसता भितरसून, एक्सायटमेंट आसता व्हडलो करपाचो. हांव म्हणटा की जे नॉर्मल हाडचे पेक्षा बाजारांसून तुमी स्वता करा. अशें न्हू की स्टार्टिंगूच तुमचे कडेन बरो जातलो, फुडें स्टेप बाय स्टेप जे एक्सायटमेंट आसता. आतां बाबा म्हाज्या सायडीकूय बरो आहा, हांव आतां म्हणटा की म्हाजो बरो नेक्स्ट इयर हांव तेच्याकून बरो करतलो असो आसता. सो मोटिवेट हांव म्हणटा की बाजारांसून हाडचे पेक्षा स्वता करा. मायट बी तो पयलीं ABCDसून स्टार्ट जातलो, पूण एक स्टेप करून बरो जातलो, जे डेफिनेटली हांव कॉन्फिडेंटली सांगता. आनी अशें न्हू की तुमी खाली हात वयतले, बिकॉज हांगा येयल्ले कितें यू इदर वीन ऑर यू इदर लर्न तशें आसता, बट यू नेवर लूज. सो तो म्हाजो एक मेन प्रॉस्पेक्ट कहो, तेजेरसून हांव फुडें सरता. माझे नाव नितीन केरकर, हांव वास्कोसून येयला. सांगपाचें म्हटल्यार कार्डबोर्डा पासून केल्लो आसा स्टार, आनी सगळे पेपर कटींग आहा, प्लस चॉपस्टिक्स बी लावन हें केलां. हांव ना म्हटल्यार 7-8 वर्सां जालीं हिंगा येता पर हय कॉम्पिटिशनाक भाग घेता. जाता तितलें हांव युनीक करता. तशें शारूच न्हू, आकाश कंदिलूय तशें युनीक हें आसता, म्हाजें कॉन्सेप्ट आसता. अंदू कार्डबोर्डाचो, मागीर पेन्सिलाचो केल्लो, मागीर इस्पिकाचो केल्लो. म्हाका मी फूल हो 1 म्हयनो फूल लागलो जागरण करून. हय फूल हय कामा वरसून येवन प्लस जागरण करून 1 म्हयनो घेतलो. आनी सगळें हँडमेड आं, म्हाज्या हातीनूच काडला. हां ना हांव आसा आनी प्लस म्हाजो 2 जाण भावूय आहा. सगळ्यांनीच फुडें सरपाचें सर. कलाकार सगळ्यांनी आपली कला दाखोवपाची, सगळें लिपोवन दवरपाची न्हू. जे कितें कला आसा ती आपूण फुडें काडली लोकांच्या फुडें, तेन्नाच तूं खंय तरी फुडें पावतलो. आनी जेन्ना दुसऱ्या कडसून शिकतलो पळय तेन्नाच कितें तरी तुका आयडिया मेळटली. इतलेंच सांगूं शकता. Today we have the biggest festivals of Christmas and Diwali which take place in our village. We are very proud of that. 3,500 plus Stara from all over Goa, including our constituency, have come here. So that shows that people are very much interested and are very much appreciative of these type of events, and they want to be a part of it. ह्या फेस्टिवल दर वर्सा एक आमी पावडे वयर वचत आसा. हाऊ यू सी दिस फेस्टिवल दीस इयर? पळय एक वस्त न्हू, आमकां एक बराबर येवपाक एक कॉज जाय पडटा. म्हणजे कोण तरी आमकां आपोवंक जाय न्हू. आनी ही फामील जेन्ना आपयता कोणाच्यान ना म्हणूंक जायना. नोबडी कॅन से नो बाय, बिकॉज वी सी द गुड वर्क ऑफ दीस फॅमिली in around everywhere. So Daniel is one person, I don't think anybody can say no to him. And the same with Michael and Delilah. They're very approachable, very hearty people. So thanks to Daniel and all this, something great going on here. तुम्ही एक गोष्ट सांगली की हांगासरल्यान तुम्ही म्हापसा व्हरपाचे बीन आसा म्हणून. सो म्हापसा कवर करपाचे आसा स्टारा? See, if people of Vella Kanka and some people from Mapsa participate in our festival in active way by saying that we want these stars to reach up to Mapsa, 100% Mapsa जे 100 भुरगे येयले फुडें, I will involve them and they are ready to guard those stars. People will make from Mapsa stars and put over there. So they will also be part of the festival and part of the prize distribution. So तांकां prizes आसतले, but message वयतली की पोर्राची स्टारां अप टू म्हापसा पावली आनी म्हापसाकून फुडें पावतली म्हणून.
100%. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता पर्राची स्टारां म्हापसा पावतली आनी म्हापसा पूर्ण परत जगलायतले. ही मॅसेज खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी सरान तशें सांगलें की म्हापसाक एक जे भुरगे आसा तांच्यांनी फुडें येवन जर फुडाकार घेतलो जाल्यार डेफिनेटली हे म्हापसान क्रांती जावपाक शकता. दॅट इज द मॅसेज. सो थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं सर, तुमी टायम दिलो म्हणून. म्हाका खबर आसा सराची तब्येत बरी ना हें तुमकां सांगपाक जाता, पूण ज्या एनर्जीन ते हांगासर आयज आयल्या काम करता, वीच इज अगेन हांव म्हणटा की खरेंच येता तेन्ना पॉझिटिव्ह एनर्जी घेवन वयता सर. थँक्यू. एक मॅसेज लाट गोंयकारां खातीर सर ऑन क्रिसमस एंड न्यू इयर. Message to all our Goans is to be positive about everything what they do in life. They have to say that whatever is there in their mind, I will do it. I will not leave it halfway. Whatever they want to do studies, they are trying to start a business, they want to accomplish something, they want to do something in their neighborhood, they want to do something in their own house. Don't leave it halfway. Complete that work. Be positive that you are going to do it, you are going to accomplish it, you are going to complete it, you are going to fulfill your dreams. Just don't dream and leave the dream alone halfway. Just go and achieve that dream. If we involve all the youth, definitely they'll make more stars. फुडल्या वर्सा क्रिसमसाक आमकां सॅटेलायटा वयल्यान पर्राचो रोड तर नक्की दिश्टी पडटलो, कारण इतलो लांब जावपाचो आसा. सर आतां इयर एंडींग आसा, क्रिसमस सीजन चालू आसा. आमी फाटल्या दिसांनी उलयलेले, पूण खरेंच मना पासूनची गोश्ट दिसता की सध्या राजकीय सध्या शिगमो म्हणू शकता गोंयांत चालू आसा. बट फुडल्या वर्सा म्हणसर एक्सपेक्टेड आसतली सर तुमकां की हांगासर दिव्याची गाडी आसपाक जाय. आमकां तरी दिसता, लोकांक दिसता, हांव उलयतालो खुबशा जाणां कडेन. तुमी That is with the CM to do. I am not after power. People's power is more important. People like us, people want us around. So that is why we are getting elected. It's not about getting power. म्हणजे तूं मंत्री जालोत म्हणून खूब काम करतलो कांयच ना अशें. आमचे मंत्री कितले दिये लायता ते आमकां खबर आहा. थोडे जाण मंत्री बरें काम करता, बाकीचे थोडे मंत्री कांयच काम करिना. हांव कोणाची टिका करूंक सोदिना, पूण तुमी पळयलां आसतलें, very few ministers are working in a very positive way. Some of them are not working at all. They are not even working in their constituency. लोकांक दिसता आसतलें खुबशे यूथ आसा तुजे फाटल्यान आसा. एसेंब्लीन केन्ना पळोवपाक मेळटलो तुका? No, I believe we should never be after a particular position. That is my belief. समाज कार्य करप हो जावन आसा म्हाजो calling. It is a calling which very few certain people receive, but I believe it can be done by all in their own very unique way, in a very small way. म्हाका दिसता दर एका गांवांत जरी तर आमी युवकाक खास करून समाज कार्य करपाक आमी एक इन्स्पायर करूंक शकता. आनी बारीक भाशेन एज आय हॅव सेड फॉर क्रिसमस द फेस्टिवल ऑफ गिवींग, जरी तर जाता ते भाशेन आमच्या नेबरांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या मित्रांक, आमच्या वाड्या वयल्यात नाल्यार गांवा वयल्यात मित्रांक आमी हूंय ना हूंय तांकां जरी तर एक गिफ्ट दिवंक शकता थ्रू क्रिसमस. दॅट वील बी द बिगस्ट ब्लेसिंग दॅट वी वील गेट इन रिटर्न. कारण positions will come and go, and being an MLA or being a minister is not important. Helping the people आणि तुझो जो कार्य जावन आसा, तुझो जो सर्वीस जावन आसा, तो समाजाच्या सगळ्याकीन लास्ट मनशा मेरेन पावप, that is the most important thing. We have to make sure that everybody gets equal service, everybody gets accessible service, and we make sure that everybody comes together. आणि ही गोष्ट तुम्ही सांगली ती बरी सांगली. इट इज म्हणजे सोशल वर्क करता ते लोकां पर्यंत पावल्या पुरो लोक कितें आहा ते देणगी दितलो. बट म्हाका अशें एज अ यूथ म्हणून जर अशें पळयत न्ही जाल्यार एक लिडर असो जो एसेंब्लीन पावूंक शकता, जे युथांचो आवाज, कारण यू वील अंडरस्टँड बेटर, कारण जे युथांचे प्रॉब्लम आसा तुका खबर आसतले. सो म्हाका म्हजें म्हणणें आशिल्लें. बट एनीवेज आनी म्हाका दिसता देवान बेग्यान ही मनोकामना सगळ्यांची पुरो करची. थँक्यू. Thank you.